साळगांवांत आशिल्ल्या कचरो प्रकल्पांत कचऱ्याची विलेवाट लावपाची क्षमता 100 टन दिसाक आशिल्ली. आतां ती वाडोवन 250 टन केल्या. बुधवारा दीस जाल्ल्या गोंय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत साळगांवाच्या कचरो प्रकल्पाची क्षमता 100 टनावेल्यान दिसाक 250 टन करपाक मंत्र्यांनी मान्यताय दिल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान पत्रकारांक दिल्या. कोविड महामारी वेळार गोंय सरकारान कोविड संबंधान केल्ल्या सुमार 5 कोटी खर्चाकूय मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. The procurement of the land for the Margaon Vasco doubling the project for the South Western Railway in the Madorda village in the Salsit Taluka. And so consent घेऊन ही land acquisition जी केल्या 1235 square meter of the land. The दूसरा जो असा the proposal for the procurement of the land in the construction of the SV station in the property bearing number 391/1 Madkai village in for GAIL Government of India undertaking project ही land acquisition procurement केली आसा. There is an ex post facto approval for the corporate deposit of the related party transaction between the GMR and Goa International Airport Limited. त्याच्या खातीर एक कन्सेशन एग्रीमेंट आशिल्लो आमचो तेका अप्रुवल दिला. Ex post facto approval for the purchase of the consumable in the Directorate of the Health Services which is an COVID-19 related वेगवेगळे आमी जी खरेदी केल्या तेका अप्रुवल दिल्लें आसा. वेगवेगळे it is approximately 5 crores. Okay. Again there is an cabinet approval for the recruitment of the staff nurses. Additional 30 nurses जो आसा ह्यो COVID-19 खातीर आमी हेल्थ सर्विसेसान कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर तेंचे रिक्रुटमेंट केल्ली आसा. परत समनिंग ऑफ द असेंब्ली 27 तारखेच्यान ताका कॅबिनेट अप्रुवल दिल्ली आसा. 27 जुलैच्यान असेंब्ली केल्ली आसा. सेकंड देर इज एन अमेंडमेंट ऑफ द गोवा स्टेट सोलर पॉलिसी. ताका एक अमेंडमेंट आशिल्लो ताका अप्रुवल दिला. ओके. साळ रिवर जे आशिल्ले जे ड्रेजिंग केल्लें आमी एटकुडबण जेटीचेर ताका अप्रुवल दिलें. तेजो बजेट जो एक्सपेंडिचर जो जाल्लो ताका अप्रुवल दिला. एट द माउथ ऑफ द रिवर साळ. ताजे उपरांत लँड ट्रान्सफर फ्रॉम द वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट एट द दवर्ली सालसेत तालुका टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट for the setup of the 33 kVA gas insulated substation in Davarli. What WRDG land electricity department. ताज्या उपरांत procurement of the land for the Mopa International Airport 2367 2367 तो थोडो लँड पोर्शन एक्वायर करपाचो उरलेलो ताजो पार्ट आज कंप्लीट केला. Filling of the post for the scientific assistant in forensic science laboratory by the direct recruitment cancel केल्या. GPSC सिलेक्ट केल्या बट कोंकणीची प्रॉपर नॉलेज नाशिल्ल्या कारणान एक कॅन्डिडेट जो सिलेक्ट जाल्लो GPSC कडल्यान आयल्लो तेजो कोंकणी प्रॉपर नॉलेज ना म्हणून कॅन्सल केल्ली आसा. ओके. देर इज एन ex post facto approval for the Director of the Health Services again for the COVID-19 purchase जे कितें केल्या पळय न्ही ताज्या खातीर इज अप्रॉक्सिमेटली समथींग गोवा मेडिकल कॉलेज आनी डेंटल 3 कोटीचेर सुमार आसा. देर इज एन वन अमेंडमेंट फॉर द इट इज एन पॅरा OM in 1127 एडिशनल सेक्रेटरी. आमचो जो पर्सनल डिपार्टमेंटाचे काही रिलेटेड म्हणजे HLAC आनी इडको हाज्या रिलेटेड आशिल्ली 5 वर्साच्या भितर जर तो पोस्ट फील जालो ना जाल्यार तो लॅप्स जातालो. फक्त ताका अमेंडमेंट करून आमी रिलॅक्सेशन दिला. तो 7 वर्सां सुद्दां भरिना जर उरलो जाल्यार तो लॅप्स जावचो ना. म्हणजे त्या डिपार्टमेंटाक तो पोस्ट भरपाक मेळटालो. पयलीं विदीन 5 years जर पोस्ट भरलो जाल्यार लॅप्स जातालो. ताज्या उपरांत आमी तांकां जर पोस्ट भरलो ना इन केस ताका जी पावर दिवपाक त्या डिपार्टमेंटान दे मे आउटसोर्स दॅट थ्रू द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन डायरेक्टली दिल्या. परत पर्सनल डिपार्टमेंटा कडेन येवपाचो ना. देर इज अ वन अमेंडमेंट फॉर द पर्सनल डिपार्टमेंटाचो जो OM काडलो ताका अमेंडमेंट आला बट तेजी कॅबिनेटान आशिल्लो तो काडलो म्हणून ताका आमी कॅबिनेटा कडेन आयल्या परत. देर इज एन कॉम्प्लायन्स टू मीट द स्टॅट्युटरी ऑपरेशनल स्टँडर्ड्स इन द मोपा एअरपोर्ट. हाजेर काही थोडेशे हे आशिल्ले. देर इज एन रिडक्शन इन रनवे पयलो 3750 आशिल्लो तो आमकां लँड जो कमी पडटा म्हणजे 3500 मिटर्सचो रनवे जो आसा केला. फक्त 250 मिटरचो रनवे थोडोसो शॉर्टफॉल कमी करून घेतला. बट तितून बाकीचे खंयसरूच प्रॉब्लेम जायना. हर्डल ना. इके टेक्निकली सगळें पळयलां
आणि फायनलायज केला. मोपा there is lecturer in the department of the pulmonary medicine in Goa Medical College on contract basis चे again for the 11 months contract basis चेर घेवपाचो थारायल्लो आसा. टेबल एजेंडा there is an distribution of the mask आमी handicraft डिपार्टमेंटा कडल्यान वेगवेगळे मास्क प्रोक्युअर केल्या ताजी पेमेंट आनी डिस्ट्रिब्युशन तें करून घेतला. there is an ताज्या उपरांत अजेंडा आयटम नंबर 17 अगेन टेबल एजेंडा सेकंड तसो मी कन्स्ट्रक्शन ऑफ द सुलभ शौचालय टॉयलेट्स सुलभ इंटरनॅशनल हाचे कडेन थोडेशो पेंडींग उरलेले फाटले ते वेगवेगळ्या जाग्यार वेगवेगळ्या सिटीन त्यो करून घेतलेले आसा. अजेंडा आयटम नंबर 19 ओके देर इज अ रिक्रुटमेंट ऑफ द स्टाफ इन द स्टेट प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट ऑन अ कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर. आमकां एक वर्ल्ड बँक फंडेड प्रोजेक्ट आशिल्लो तो खूब तेंप जालो पेंडींग आशिल्लो ताका कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर स्टाफ घेयना जाल्यार तो प्रोजेक्ट फुडें वयतना सो दॅट वी हॅव गिवन द सँक्शन फॉर दीस प्रोजेक्ट आनी वीच इज इट इज एन मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंज ह्या डिपार्टमेंटांतलो हो प्रोजेक्ट वर्ल्ड बँक फंडेड आसा. ताका कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस घेवपा खातीर एप्रुवल दिल्लें आसा. इम्प्लिमेंटींग एजन्सी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंटाची काही आमचे कडेन पेंडिंग्स फाटली कामां आशिल्ली तांकां एप्रुवल दिवपाक जाय आशिल्लें. आमी आत्ताच्या घडीक ताजेर बॅन घातल्या कारणान आमकां ती कामां एक एमर्जन्सी घेवपाची आसल्या कारणान ती एमर्जन्सी PWD कडेन हाडून तांकां एप्रुवल दिल्लो आसा. इट इज एमर्जन्सी वर्क ऑफ द PWD डिपार्टमेंट. ओके एप्रुवल ऑफ कॅरिंग द ऑपरेशनल एंड मेंटेनन्स फॉर द पिरियड ऑफ ओके पणजे सिटींतल्यान आमी 3 TDPतलो ऑर्गेनीक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑन ट्रायल बेसिसचेर जे आमी तशें 5 वर्सां खातीर दीस प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय इट इज एन इनोवेशन क्लीन टेक्नॉलॉजी प्रोग्राम इट इज मेकिंग द कॉम्पेन्सेशन नॉट फंडेड बाय इट इज एन फक्त तेजो फायनान्स कमिशनान आमकां तेजो फंडींग केल्लो आहा. हेजो ऑपरेशनल एंड मेंटेनन्स कॉस्ट फक्त स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन आसा. 5 वर्सां खातीर तेजो ऑपरेशनल आनी मेंटेनन्स उरतलो. इट इज एन न्यू टेक्नॉलॉजी इट इज एन फ्लायटर टेक्नॉलॉजी LLP अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द बायोटेक्नॉलॉजी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. प्रोजेक्ट वीच इज फंडेड बाय द बायोटेक्नॉलॉजी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्यांनी फंड केला आनी 5 वर्सां खातीर पणजे सिटींतल्यान 30 जाग्याचेर बायोडिग्रेडेबल करपा खातीर हाजो वापर केलो वयतलो. फक्त तेजो ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स कॉस्ट वो DMA जो आसा हो मेंटेन करता. अलॉटमेंट ऑफ द कंसल्टंट अर्न्स एंड यंग LLP एक्सपर्ट्स वो आमी ईज ऑफ डुईंग द बिजनेस हाजे स्ट्रीमलायन करपा खातीर पयलीं दुसरो आशिल्लो वो आमी IPBचेर घेतलेलो आसा. ताका तेजेर फिक्स चार्जिसाच्या बेसिसाचेर फॉर एनादर फॉर 2 years फुडल्या 2 वर्सां खातीर ईज ऑफ डुईंग बिजनेस आनी आमचे IPBचें काम सगळें स्ट्रीमलायन जावपा खातीर कंसल्टंट म्हणून अपॉयंट केल्लो आसा. एनहान्समेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट फेसिलिटीज एट सालिगांव ताका आमी एप्रुवल दिल्लें आसा. द एक्विजिशन ऑफ द मायनॉरिटी शेअर होल्डर ऑफ द GMR एअरपोर्ट ताका एप्रुवल दिल्लें आसा तांचो. एंड हय सालिगांवची कॅपॅसिटी कितली 50 केला जाता. सालिगांवची कॅपॅसिटी ही पयलींची 150 TDP आशिल्ली. फॅकल्टी फ्रॉम द 100 TDP आशिल्ली बट 150 पर्यंत आमी करताले. वी हॅव एनहान्स्ड टू द 250 TDP.